एकदम वाढचे म्हणून ब्रह्मेशानंद स्वामी हांच्यांनी हो स्पिरिच्युअल महोत्सव सुरू केलो आणि ह्या स्पिरिच्युअल महोत्सवाक गोंय सरकारच्या वतीन पुराय तेंको दिलो। फाटले फावटी सुरू जाल्ली मिरामार हांगासर परशुराम स्टॅच्यूचेर जाल्ल्यो आरती आणि ताच्या उपरांत शिरगांव आणि बाकीच्या भागात एक स्पिरिच्युअलिटी क्रिएट करपाचो खूब मोठो प्रयोग हो ब्रह्मेशानंद स्वामीजीत केला। हांव तांचेय बी खूब खूब अभिनंदन करता की तांचो मोठो वांटो आसा की गोंयांत स्पिरिच्युअलिटी पसरपा खातीर गेली कितलीशींच वर्सां सातत्यात पद्मनाभ पीठ हो काम करीत आसा आणि म्हणून तर आमी देव धर्म आणि देश ह्या तिनाय हेजेर काम करता आसतना आज आमी हे काम खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें व्हरत आसा। देवभक्ती करता आसतना धर्माचें रक्षण करीत आसतना ह्या देशाची भक्ती करची हेच स्पिरिच्युअलिटीचे साधक आमी सगळ्या जाणांनी फुडें व्हेला आणि हे अजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात करपा खातीर सातत्यात आमी पळयता की पद्मनाभ पीठ हांच्यांनी केल्लें काम हाका सरकाराचो तेंको हो सदोदीत आसतलो। हाज्याय फुडें अशाच मोठ्या प्रमाणात तांचे आमी सगळे जाण हे तांच्या बरोबर रावप हे गरजेचें आसा आणि फक्त शिवाजी महाराजां खातीर संभाजी महाराजां खातीर आज मोठ्या अभिमानात आमी सांगता की हय सप्तकोटेश्वराचें मंदीर पयलो पुनर्निर्माण बांधणी जी कोणी केली आसतली तर ती छत्रपती शिवाजी महाराजात केली आणि ती बी कराराचेर केली जेच्या वेळार मोठ्या प्रमाणात 1000च्या पेक्षा जास्त देवळां उद्ध्वस्त ह्या गोंयांत जाली आणि ती आनी फुडें देवळां उद्ध्वस्त जावची ना म्हणून ह्याच कराराचेर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जेव्हा सप्तकोटेश्वराचें मंदीर बांदलें तेन्नाच्यान हांगासले देवळां उद्ध्वस्त जावपाची बंद जाली, तेन्नाच्यान हांगासलो धर्म परिवर्तन जावपाचें बंद जालें म्हणून तर आमचो धर्म शाबूत उरलो, आमची देवळां शाबूत उरली आणि म्हणून आज मोठ्या स्वाभिमानात आमी पळयता मोठ्या अभिमानान गोंयांतल्या प्रत्येक गांवागांवांत फाटल्या 7-7.5 वर्सांच्या कार्यकाळात पळयता की वचात थंयसर आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्टॅच्यू खूब मोठ्या प्रमाणात उबारता आणि हे इतक्याच खातीर की छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रेरणा ही फुडल्या पिळये पर्यंत घेवची, फुडल्या जनरेशन पर्यंत पासोन जावची। हांगासर घातलेलो हो ह्या संगमपुरात विलेजीत ह्या घातलेलो हो स्टॅच्यू संगमपुरा ह्या शहरामध्ये आसलेलो हो स्टॅच्यू म्हाका दिसता की फुडली 500 वर्सां आमकां याद करून दितलो की हय छत्रपती शिवाजी महाराजांचें कार्य ह्या गोमंतका खातीर धर्म रक्षण करपा खातीर ह्या गोमंतकाची देवळां रक्षण करपा खातीर छत्रपती शिवाजी महाराजांचें कार्य छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराजांचें कार्य हे खूब मोठ्या प्रमाणात आशिल्लें आणि म्हणून तर आमी आज खूब मोठ्या प्रमाणात येद्या मोठ्या प्रमाणात आमी कित्येक म्हणजे आमी म्हणटा तशें कित्येक पुतळे ह्या गोमंतकात पळयले पण हांव ह्या समितीचे आणि बाब सुभाष फळदेसाय हांचे खूब खूब अभिनंदन करता की अशा पद्दतीचो पुतळो गोमंतकात आणि खंयच ना। आतांच म्हणजे बुवाजीन जे सांगलें की अशा पद्दतीचो रायगडाचेर ज्या पद्दतीचो स्टॅच्यू आसा त्याच पद्दतीचो स्टॅच्यू जो हांगासर घालून तुम्ही एक वेगळ्या पद्दतीचो पराक्रम केला की छत्रपती शिवाजी महाराजांची नजर फक्त सांगेवासियाचेर न्ही तर छत्रपती शिवाजी महाराजांची नजर ह्या पूर्ण गोमंतकाच्या रयतेचेर उरतली आणि म्हणून तर आमी म्हणटा की छत्रपती शिवाजी महाराज हे पुराय तांची नजर ह्या रयतेचेर आसतली ह्या गोमंतकाचेर आसतली आणि ती सातत्यात उरपा खातीर आयचो हो कार्यक्रम हो खूब मोठ्या प्रमाणात हांगासर जाला। विशयाचेर जर PhD करपाचें आसत जाल्यार ती छत्रपती शिवाजी महाराज चेर ही आमी गोवा युनिवर्सिटीत एस्टाब्लीश केल्या आणि अशा पद्दतीच्या फुडल्या जनरेशनाक हे कार्य फुडें व्हरचें हें तेच्या समोर दवरलां म्हणून आयचे हे स्मारक आमकां सगळ्या जाणांक प्रेरणा दितलें, आमकां हे स्मारक आमकां शिक्षण दितलें, आमकां स्वाभिमान दितलें आणि म्हणून तर आमी म्हणटा की आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात आमचो स्वाभिमान सुशासन आणि सुशस्त्रीकरण हे सदोदीत सगळ्यांच्या मुखार उरपा खातीर आमी सदोदीत कार्यरत रावचे। आयच्या कार्यक्रमाक शुभेच्छा दिता आसतना फुडें जावपी 3 दीस हे स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जे ब्रह्मेशानंद स्वामीजी हांच्या अध्यक्षते खालील आज सांग्यार आसतले की फाल्यां पणजेत आसतले परवा कलंगूट हांगासर आसतले एक स्पिरिच्युअलिटी पुराय गोंयांत निर्माण करपाचें कार्य आणि पुराय गोंयांत न्ही तर गोंयांतल्यान पुराय भारतभर आणि पुराय जे गोंयांतल्यान पुराय देशभर भ्रमण करता आसतना म्हणजे गोमंतकाचें स्पिरिच्युअलिटी काम तांच्यांनी पुराय देश आणि विदेशा पर्यंत पावयलां त्या खातीर परत एकदा तांचें खूब मोठ्या प्रमाणात अभिनंदन करात तर गोंयचें नांव कारण आज पर्यंत गोंयांतली स्पिरिच्युअलिटी इतक्या खंयसरूच लोक गोंय म्हटलं काय सन सँड आणि सी इतक्या पुरते सीमीत रावताले म्हटल्यार आज आमी म्हणटा की पद्मनाभ पिठाचेर आसूनी किंवा काल जाल्ले आमचे गोवेश्वर महादेव मंदिर आसतलें ओल्ड गोंयांतलें हें जें प्रतीक आसा
किंवा आमी म्हणटा कितलेशेच धर्मांतरण केल्ले लोक पुनश्च धर्मांतर करपाक लागले, पुनश्च हिंदू धर्मान येवपाक लागलेले आसा हाचें हे द्योतक आसा. म्हणून तर आमी म्हणटा की गोंयांतल्या ह्या धर्मजागृतीच्या विशयी किंवा गोंयांतल्या स्पिरिच्युअलिटी विशयी जे काम ब्रह्मेशानंद स्वामीजी करता तांकां सरकाराच्या वतीने बी हांव तांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. आनी ह्या स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाच्या निमित्तान शिवजयंतीच्या निमित्तान येदो व्हडलो कार्यक्रम जो ह्या संगमपुरांतल्या सगळ्या समितींनी आनी लोकांनी करून हाडलो त्या लोकांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आणि सर्वस्वी परत एकदा हांगासर आमी जशें म्हणटा की संत महंत हांगासर येता तांचे पांय हांगासर लागप हे आमच्या खातीर भाग्याचें ठिकाण आसा. आप लोग सभी यहाँ पे आए हैं, मैं पूरे गोवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. और सही में हम धन्य हैं कि जिनके आप लोगों के पैर इस धरती पे लगे, इस स्पिरिचुअलिटी कार्यक्रम में लगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के इस मूर्ति के प्रतिष्ठान में लगे, इसलिए हम यहाँ सभी के लोग धन्य हैं. फिर एक बार मैं सभी गोवा के लोगों की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. और ऐसे ही गोवा में आपका हमेशा के लिए स्वागत है. इस स्पिरिचुअल फेस्टिवल में भी आपका आना हुआ तो गोवा और ही स्पिरिचुअल में बन गया, इसलिए फिर एक बार मैं आपका धन्यवाद देता हूँ. आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान पुराय गोंय हे छत्रपती शिवाजीमय जावन गेल्लें आसा. पुराय गोंय हे प्रत्येक कडे छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जय जयकार आसा. प्रत्येक कडे आमी म्हणटा तशें जय जय शिवाजी जय जय भवानी इतक्या मोठ्या प्रमाणात युवक आणि युवती हे आपल्या पुराय हातूंतल्यान तालात म्हणटा तशें छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जय जयकार करीत आसा. हीच तर खरी स्पिरिच्युअलिटी आसा, हीच तर खरे शिवभक्त आसा आणि हेच तर खरे शिवमय आसा. आमी जे म्हणटाले की हय आयचे तरणाटे सुद्धा हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भक्त आसात. हय आयचे तरणाटे सुद्धा हे हिंदू धर्माची पताका घेवन फुडें वचपाक लागलेले आसा आणि हेच तर भगवेमय आसा. आमकां हेच आमी म्हणटा की ह्या हिंदू धर्माची पताका, ह्या हिंदुस्थानाची पताका, ही भगवी पताका पुराय आमकां भारतभर पसरपाक जाय. ते काम छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे सुरू केल्लें तेच काम आयच्या तरणाट्यांनी परत एकदा फुडें व्हरचें. हे सांगता आसतना आमी पळयताले की शिवाजी महाराजांनी जे काम आपल्या पुराय महाराष्ट्र आणि पुराय प्रांतात तांच्यांनी ज्या पद्दतीन जे धर्मरक्षणाचे काम आसतलें किंवा आमी म्हणटा तशें त्या पद्दतीन तांच्यांनी सगळ्या धर्मांक एकत्र घेवन वचपाचें राज्य करपाचें काम हे सातत्याने तेच केल्लें. हांव आज तांच्या समोर नतमस्तक जाता आसतना ह्या गोंय राज्यात सुद्धा अशाच पद्दतीन सर्व धर्म समभाव एकत्रित्या घेऊन सुशासन निर्माण करपाचे कार्य हे आमच्या हातून घडचे इतकेच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरणी मागणी करता आणि माझी दोन उतरां सोंपय.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.